पोरण्या गोंयांत चायना एनसी हिचे बेकायदेशीर बांदकाम पाडपाक सरकाराक अपयेस आयला। टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे गोंयांत घडपी बेकायदेशीरपणा फकत बागा आनी कळंगूट दिसता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी विश्वजिताक केला। तशेंच पोरण्या गोंयांत आयिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम मोडचें अशी मागणी करपी आंदोलनाक आयतारा 200 दीस पुराय जाल्यात। तरी लेगीत मंत्री विश्वजिताक हांचेर कारवाय करपाक कित्याक जाली ना असो प्रश्न अमित पाटकरान केला। जाल्यार हो प्रश्न पावसाळी अधिवेशनांत सभाघरांत विचारतलो अशें सांताक्रूजचे आमदार रुदाल्फ फर्नांडीस हांणी सांगलां। काँग्रेसीन आयतारा ह्या आंदोलनाक हाजीर रावन तेंको दिला। हेरिटेज जर वाचोवपाक जाय आमकां जाल्यार पयलीं आमी थंय हात घालपाक जाय। गोंयची जर आमकां काळजी आसा जाल्यार पयलीं हांगा येवपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर आमी दुसरे कडेन वचपाचें। आनी गोंयची काळजी आसा जाल्यार फक्त पार्रा आनी कलंगूट आसा, दुसऱ्या भागांत ना। सो आयज ह्या लोकांनी जेन्ना एग्रेशन बरें दाखयता तो, पूण शी ताजें चुकता इज तो म्हणटा ओडीपी चुकल्या। अरे ओडीपी हॅज बीन डन बाय युअर प्रिवियस गव्हर्मेंट, यू वॉज अ पार्ट ऑफ दॅट कॅबिनेट। सो ऑब्वियसली इन कॅबिनेट मिटिंग्सेन ते आयलां आसतलें प्रपोजल, सो वाय यू डिडंट ऑब्जेक्ट दॅट टायम। आनी तेच ऑफिसर जे ऑफिसरांनी ओडीपी प्लॅन केल्लो तांची सिग्नेचर आसा। सो आय मीन काल हांवें सांगलां गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, यू नो। सो तूं तुज्याच ऑफिसरांचेर, तुज्याच आदल्या मंत्र्यांचेर तूं क्वेश्चन रेज करता जालना ऑफ करप्शन। आनी वर्ल्ड हेरिटेज सायटीच्या लागीं तुका 400 एफआयआर, पण केन्ना गोंयकारांनी आयकल्ले तरी 400 एफआयआर। लेटेस्ट म्हाका आज दिसता 2.5ची, पूण तोय म्हाका खबर ना इम्प्लिमेंट जाला काय ना तो। 400 म्हणल्यार खंय पावले रे आमी। आयज तूं तो सांगतालो की कलंगूट आनी त्या सायडीन सगळे भायले लोक आयल्या आनी थंय सेटल जाल्या म्हणून। हांगा 400 एफआयआर दिलेले गोंयकारांक परवडटले ते? हे इश्यू गोंयच्या लोकांक इफेक्ट जाता, गोंयकारांक इफेक्ट जाता, तो आमचो कायदो एसेंब्लीन घालपाक आनी म्हाजे सायडीच्यान तरी हांव 100% घालतलो, म्हाज्या नोटिसाक येयलो जाल्यार। आतां हो इश्यू स्टार्टिंगेक सावन आमी आहा, जेन्ना पर्रीकारान ह्या टॉयलेट बांदलेले तेन्ना पासून ऑर्डरीचेर ते मोडलेले आहा ही प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून। आनी तरी पूण हिंगा येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन येयलां, सगळें फ्रॉड केला पळय ते कमलेन। हे आतां कोर्टान गेलेले आहा, ती कोर्टांतल्यान हें पास जावंक जाय डिसिजन, आनी हें गोवोरमेंटान हें पास करूंक जाय। तुमी जाणा केशी डिले आतां पळय ते, हे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून नाल्यार एक हें घेवपाचें कोर्टान वचोन अमक्या दिसा भितर ही केस काबार करूंक जाय। म्हणून हे भाशेन कोणी काबार घडोवपाचें आनी लोकांच्या आमच्या गोंयच्या लोकांचे पळय कावजाक पळय आतां हे पळय लागलेले आहा हो इश्यू, सेंटिमेंटल इश्यू आमच्या लोकांक तेणी तोंड